already conducted today meeting of the Shigmotsav Samiti of the पणजी शिगमोत्सव समिती. कालच आमचो कार्निवाल प्रोग्राम कवर जाला. आजच्यान आमची शिगमोत्सवाची तयारी सुरू जाला. आज आमची पहिली मीटिंग जाली शिगमोत्सवाची. भितर आमी प्रोग्राम कमिटी काडले, स्क्रीनिंग कमिटी काडले. आता शिगमोत्सव फ्लोट परेड आमची 18 तारखेक जातली, शेनवारा ह्या म्हयन्याच्या. ती परेड रूट आसा तो सेम आसतलो, 18 जून रोड. फक्त आझाद मैदानाचेर पळय प्रोग्राम जाताले ते आझाद मैदानाचेर काम चालू आसा. त्या बदलाक आमी सद्या अशें डिसिजन घेतला की आमचें गार्डन चर्च स्क्वेरा कडेन आसा, आमचें गार्डन जें आसा म्युनिसिपल गार्डन, तेज्या मदीं एक भायर एक रोड आसा, तो ट्रॅफिकाक व्हडलो यूज करिना, तो बंद करपाचो. आनी तेज्या भितर रेक्टेंगल थोडो जागो आसा, म्युनिसिपालिटीची प्लेस ती ओपन आसा, झाडां आसा, तो पार्किंगूय ना, तेजेर यूज करिना आनी गार्डनूय यूज करिना. तो मातसो सारको करून लेवल करून थंय ते स्टेज घालून थंय प्रोग्राम करपाचे. आनी फ्लोट सारको 4 सुरू करपाचो. पयली हेजी जातली फॅन्सी ड्रेस, मागीर रोमटा मेळ आनी मागीर चित्ररथ. आनी मागीर तांकां घेवप काय ना तें आमी ठरयतले. दॅट इज आवर डिस्क्रेशन. तांकां एक फायन आसपाक शकता. तशेंच जे टायमार सुरू करिना, जे चड गॅप दवरता मदीं, तांकां फायन आसतली. सॉरी, मायनस मार्क आसतले. मायनस जजांक आमी सांगून दवरतले तांकां मायनस करा म्हणून. तशेंच स्टार्टींग पॉयंट आसता, आमी एक टायम दवरतले. अशें धर की 8. त्या 8 भितर स्टार्टींग पॉयंट तेंच्यांनी क्रॉस केलो ना जाल्यार इज आउट ऑफ कॉम्पिटिशन. अशें एक आमी ठरयिल्लें आसा. शिगम्यांक एक वेळ आमी प्रायज डिस्ट्रिब्युशनूय दवरचें ना. जाली परेड जाली काय सोंपलें. आमी मागीर दुसरे दिसा रिजल्ट करतले आनी आमी मागीर तांकां प्रायजां डिक्लेअर करतले. हो फ्लोट परेडाचो प्रोग्राम जालो. 13 तारखेच्यान हांगा दुसरो प्रोग्राम सुरू जातलो. पयलीं सुरू जातलो गुलालोत्सव. सो गुलालोत्सव 9:30 सुरू जातलो. तो बी ह्याच प्लेसीर आसतलो. आझाद मैदान जर करपाक मेळ्ळें त्यान परी जालें जाल्यार आझाद मैदानाचेर जातलो. नाल्यार आतां हांव जागो सांगला तुमकां, गार्डना कडेन जी जागा आसा, रस्तो, आनी थंय जातलो गुलालोत्सव. तारखेक कांय ना. 15 तारखेक संगीत प्रोग्राम आसतलो. 16 तारखेक संगीत प्रोग्राम आसतलो. 17 तारखेक एक कॉमेडी असो शो आसतलो. एक्झॅक्ट प्रोग्राम आमी डे आफ्टर टुमारो ठरयतले. 18 तारखेक फ्लोट आमचो. 19 तारखेक आनी एक प्रोग्राम आसतलो, लावणी बी असो बरो प्रोग्राम हाडटले आमी. सो हो 13 तारीख तो 19 तारीख पर्यंत पणजे शिगमो साजरो करतले.